मोगलाप जिसो महिमा जिसो आराधन जिसो स्तुति जिसो वंदन जिसो हालेलुया 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 यीशुवे स्तोत्र यीशुवे स्तोत्र यीशुवे वंदने आराधने हालेलुया 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 भावा भयणींनो जेजू पेद्रूक म्हणा लागलो पेद्रू तूं जावन आसाय कडाप तुजेर हांव म्हजी पवित्र सभा बांदतलो पेद्रू तूं जावन आसाय कडाप आनी तुजेर म्हजी पवित्र सभा हांव बांदतलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 बाबा भयणींनो 2021 वर्स आज आमी जेजूचो उडास करता सोमयान म्हणली उतरां उडास करता सोमयान बांदली पवित्र सभा वाऱ्या वादळामध्ये कष्टां अनवरामध्ये दोगदवण्यामध्ये भावा भयणींनो तिरासणेन रावल्या 2000 वर्सांच्या केसड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया पवित्र सभेचेर वादळां येवनूच आसात पवित्र सभेचेर परत परत वादळां येवन आसात भावा भयणींनो सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत दोगदवणीची वारें वादळां आयलीं तरी पूण ह्या दोगदवणे मदीं पवित्र सभा तिरायेन मुखार गेली बाबार्थ जीव उरलो मार्तीने रगत वरयलें बाबा भयणींनो मुखार रायांच्या अधिकारा काल पवित्र सभा आयली परत वारें वादळ आयलें पवित्र सभा बंद पडटा गे म्हण चिंतले सगळ्यांनी सांतिनास लोयला विशेष रितीन ताच्या प्रयत्नांनी पवित्र सभा परत्यान जिवाळ जाली पूण पडोवंक ना आधुनिकतेचें वारें वादळ ह्या संवसारांनी ह्या दिसांनी येतेच आसा पवित्र सभा ह्या दिसांनी आमी पळयता आधुनिकतेच्या वाऱ्याक लागून थोडी फावटी हालताशें दिसता जायतीं जाणां पवित्र सभा सोडून येताशें दिसता जायतीं देव आपणी उणी जाल्यात तशें दिसता तरी पूण देवाची सोमयान घडिल्ली पवित्र सभा काडपाचेर घडिल्ली ती थीर उरतली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 बाबा भयणींनो पाप साहेब ह्या म्हयन्याचो आमकां इरादो पाप साहेबान आमकां सांगला पवित्र सभेन पवित्र आत्म्यांत हांव कृपा आनी सकस जोडून सुवार्थेच्या उजवाडान सुदारण हाडचे पासत आमी मागसय पवित्र सभेन आज ह्या संवसाराक उजवाड जायचे आनी पवित्र सभा हें करूंक शकता कित्याक पवित्र आत्म्यान भरलेली पवित्र सभा पवित्र आत्म्याची सकत आसा म्हजी आनी तुजी न्ही हांवें आनी तुवें करता म्हणलें आमी कांय चिंतचें बेश्टें हांव म्हणलें ना भाव भयणींनो सगळें सोमी चलयता कोण एकला सुरविल्ल्या पवित्र सभेतून आज म्हणसर म्हज्या आनी तुजे मदें कोणूच आज हांव म्हणलो ना आज पवित्र सभा सोमी चलयता कित्याक पवित्र आत्मो थंयसर आसा आनी त्या पवित्र आत्म्याच्या बळान चलता आनी त्या देखून आयच्या आराधना वेळार पवित्र सभे पासत मागया पाप सेवन विशेष आपोवणी दिला सगळो संवसार आज पवित्र सभे पासत मागोवंक जाय आज जायतीं जाणां हें आराधन जायतीं माध्यमाचे भाग घेतलें देशीच्या PWPN चॅनलान हें प्रसार जातलें सगळो लोक पवित्र सभेच्या ह्या प्रत्येक पासेबाच्या इराद्या बसत आमी मागता आसतना आज आमी तिरासनेन पवित्र सभे खातीर ह्या आराधना वेळार मागया आमकां आमी देवाक समर्पया दिंबेर पडया आनी थंयसर आमी सगळे आमचे इरादे पवित्र सभे खातीर भेटोवन दिवया
ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಇಹ ಪರ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಕಾಪಾಡುವ ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಇಹ ಪರ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಕಾಪಾಡುವ ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಅನುದಿನ ಪೋಷಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸುವ ರಾಜಾದಿ ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರೋಷಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸುವ ರಾಜಾದಿ ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. सौम्या, सगळी पवित्र सभा तुझ्या पांय पडून तुका आराधन करता. कित्याक सौम्या, एका कोंबयेन आपल्या पिलांक पाकाट्यांच्या पोंदा हाडिल्ले बरी आमकां सगळ्यांक जेजू तूं सांगाता हाडटाय. पवित्र स्नानाद्वारे सौम्या तुझी भुरगीं आमकां तुवें केल्याय आनी बापा काल पवित्र आत्म्या काल तुवें आमकां एकवटायलाय. सौम्या, सगळ्या संवसारान विस्तारली आमी सौम्या तुझी भुरगीं आनी ह्या पवित्र सभा म्हणल्या ह्या पुरबायच्या आवय काल सौम्या तुवें आमकां सांगाता हाडलाय. आमकां तूं राखताय, आमकां तूं सांबाळटाय, आमचो मोगान पोस करताय. सौम्या, कितें व्हरतें भाग आमचें तुझ्या त्या पवित्र संगतपणांत येवकारिस्त केंद्र जावन आसच्या ह्या पवित्र सभेन तुजे सांगाता रावचें. सौम्या, आमचें व्हरतें भाग. सौम्या, आज सगळे पवित्र सभा मेळोन आज तसो संकेतीक जावन तुजे मुखार आमी दिंबेर पडटा. सौम्या, तुका आमचो सुमी म्हण मानून घेता. पेद्रूक म्हणली उतरां सौम्या ती आज आमी उडास करता. कडाप जावनाची पवित्र सभा तसलो भावार्थ इतल्या वर्सांनी आमकां तुवें बांदून हाडूंक बोळ दिलें. सौम्या, ह्या आराधना वेळार जेजू आज सगळीं कितलीं जाणां आमी दिंबेर पडटा तुजे मुखार. आज हांगासरांनी तशेंच माध्यमा मुखांतर हर एकली सौम्या तुजे मुखार आमी दिंबेर पडटा. आमचो भावार्थ घट करता. आमच्या भावार्थान तिरासनेन मुखार वेता. ही पवित्र सभा तुजी बळादी करूंक आमी वावुरतल्या. ह्या खातीर आमकां बेसांवां पवित्रत्मो ती सकत सौम्या आमकां तूं दी. आमी तुका समर्पिता. ಮನುಕುಲ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮನುಜಾರದ ದಿವ್ಯ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಮನುಕುಲ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮನುಜಾರದ ದಿವ್ಯ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣದಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣದಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ
आराधने सोम्या या संवसारांत आमचे खातीर तूं आयलोय. ही पवित्र सभा तुवें बांदून हाडली मनशा कुळा बाचाव करचे खातीर. सोम्या रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांतली उडास उतरां आमी उडास करता सांपवलून बरयल्ली. मनीस काळोखांत आसा, उजवाडांत आसा जायतलो मनीस, देवाक वळखता जायतलो मनीस काळोखाचें जिवन जियेता. आनी असल्या काळोखांतले मनशा भायर हाडचे खातीर सोम्या आमचे खातीर तूं मनीस जालोय. सोम्या सगळो संवसार आजून पर्यंत दिश्ट घालतना आनीक काळोखांत आसा. सोम्या आयच्या संवसाराक तुजी गरज आसा. ह्या मग काळोखांतल्या मनशान भायर येवंक आसा. सोम्या संवसारी ओडण्याचो काळोख, संवसारी आशेचो काळोख, स्वार्थाचो काळोख, राग आनी द्वेशाचो काळोख, वडपण आनी गर्वाचो काळोख मनशा थंय बरोवन गेला. मनीस तकली बागावंक तयार ना. फकत हांव म्हणलें म्हजो गर्व आनी अहंकार. सोम्या ह्या अहंकारा वरवीं मनीस आज तुवें रचली पृथ्वी समेत पाडाव करता, दी सगळी देसवाट करता. सोम्या असल्या परिस्थितीन मनीस आसा. आनी सोम्या तुजी पवित्र सभा बळादीक जावंक जाय. सोम्या ह्या खातीर आमी मागता तुजे हाजीरपण सगळ्या संवसारान बगजे. सोम्या तुजे कृपेचो उजवाड सगळ्या कुटुंबांक, सगळ्या मनशांक, सर्व जातीच्या धर्मांच्या मनशांक पावचे जेजू. हाचे मारी पात सोम्या संवसारान काळोखांतले भायर येचे, उजवाडान जियेचे म्हणली तुजी आशा. सोम्या पापसाहेबान उसारली ह्या आराधनान तुजे मुखार दवरता आनी सोम्या आमी तुका समर्पिता. ಹೃದಯ ದಿವಾಸಿಸುವ ಪಾವನಾತ್ಮನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಭಕ್ತರ ಹೃದಯ ವಾಸಿಸುವ ಪಾವನಾತ್ಮನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ವರದಾತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ವರದಾತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ सर्वशक्त देवने प्रेतमने नमोस्तुते बंधने. हालेलुया 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 हालेलुया. बसया भाव भयणीनो, येवकरीसन त्या जेजूचेर आमची दिश्ट घालया. सगळी पवित्र सभा जेजू मुखार हाडया. भावा भयणीनो, आमच्या जिविताक एक घडीभर पाटी या. पवित्र सभा आमकां कितें जावन आसा. आमच्या आवयचो उडास करया. आमच्या आवयन आमकां 9 म्हयने वयल्ली घडी उडास करया. ह्या म्हज्या आवयन म्हाका 9 म्हयने वयतना कितले कश्ट सोंसल्यात. ह्या म्हज्या आवयन आपल्या जिवाचो रिस्क घेवन म्हाका राखला आनी सांबाळून व्हेला. म्हज्या आवयन म्हजे खातीर कितल्योश्यो राती न्हीद नासतना कळ्ळ्यात. तरी पूण म्हज्या आवयन
म्हाका राखलां, म्हाका पोसलां, म्हाका पानो दिला, म्हाका व्हड केलां. बाबा भयणी, आमच्या भावार्थी जिवितांत असल्या परिस्थितींत आमी आसल्या ल्हानशा भुरग्या बरी इगर्जेंत आमकां आडल्लें पवित्र स्नान दिवंक आमकां कांय गुत्तू नातलें. आमी कांय भोवशें आमच्या दोळ्यांनी पळयल्लें मात्र, पूण त्या आवयन म्हाका मागणें करूंक शिकयलें. त्या आवयन म्हाका जेजूची वळख दिली. त्या आवयन म्हाका संवसाराची जाणवाय दिली. त्या आवयन आपल्या हुस्क्यार म्हाका भोंवून संवसार कितें म्हूण दाखयलो. कितें व्हरतें पळय म्हजे बाग. बाबा भयणीनो, बाबार्थी जिवीत आमच्या पवित्र सभा म्हणल्यार आवयन म्हज्या जिविताक रूप दिलें. एक मनीस जावन जल्मल्या हांवें पातकी सैमाच्या हांवें बरी जिणेंत शियोंक म्हाका शिकयलें. म्हाका जीव दिवच्या सोम्याक मेळाचें केलें ह्या पवित्र सभेन. ह्या पवित्र सभेद्वारे निरंतर देवाची कृपा म्हजेर वाडली, म्हज्या घरांत वाडल्या, म्हज्या कुटुंबांत वाडल्या. निरंतर सोम्यान कितल्या घडींनी म्हाका राखून व्हेलां, कितल्या अवघडांतलें म्हाका राखलां, कितल्या पिडेश्रींतलें म्हाका राखलां, कितल्या मोतीच्या बेजारांनी म्हाका धैर्य दिलां, कितली म्हजी बेजारां कान उडयल्या, कितले फावटी हांव निराशेक पडल्याक भरवसो दिला. हें सगळें ह्या पवित्र सभेन म्हाका दिलां. ह्या पवित्र सभे वरवीं हांव जिवंत आसा. अरे एक फावटी हांव जिवचें नाका म्हूण बगतना पवित्र सभा आमकां उजवाड दिता. कित्याक ह्या पवित्र सभेन जेजू आमचे मदें आसा. सोम्याचो तो जीवच पवित्र सभे मारिपात वळटा. तेचो तो जीवच आमकां जिवंक करता. आमच्या जिविताचें उणेपण दाखोवन दिता आनी त्या सोम्याचें व्हरतेपण आमकां दाखोवन दिता. भावा भयणीनो, इतलें आमी ह्या पवित्र सभेन भोगलां, पवित्र सभेन आमकां दिलां. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. अर्गां जेजू, होगलाप जेजू, महिमा जेजू, स्तुती जेजू, वंदन जेजू. तर आमी एक घडी बरो आमी देवाची स्तुती करया. तुमची साप अर्गांनी होगलाप तुका सोम्यान जेजू, अर्गांनी होगलाप तुका सोम्यान जेजू. सोम्यान जेजू, तुज्या बापाचें मनशा मदें, तुज्या बापाचें आनी मनशा मदें हाजीरपण सुसंख्य जावन ह्या संवसाराक आयिल्ल्या मोगळा जेजू, अर्गांनी होगलाप तुका सोम्यान जेजू. पेद्रू, तूं जावन आसा एक कडाप. तुजेर हांव म्हजी पवित्र सभा बांदतलो. म्हणल्यार उतरांनी पवित्र सभा आपोस्तलांनी आपोस्तलां मारिपांत आमकां दिल्ल्या मोगाळ जेजू, अर्गांनी होगलाप तुका सोम्यान जेजू. सर्गींच्यो सावयो हांव तुका दितां. कितें संवसारांत तूं बांदतलोय तें सर्गी बांदून आसतलें. कितें संवसारी तूं सोडयतलोय तें सर्गी सोडून आसतलें. असल्या उतरांनी सोम्या पवित्र सभे मारिपांत आमकां तुवें सोडवण लाभयलें. त्या देखून अर्गांनी होगलाप तुका सोम्यान जेजू. घेया तुमी पवित्र आत्म्याक. कोणाचीं पातकां तुमी बक्षितात तीं बोक्सांत येलीं. कोणाचीं पातकां तुमी बक्षिनांत तीं उरतेलीं. म्हणल्यार उतरांनी आमकां आमच्या अर्येका पातकाचें बॉक्सांनी दिल्ल्या मोगाळ जेजू, अर्गांनी होगलाप तुका सोम्यान जेजू. वसा समेस्त परजांचे शिस्त करा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे स्नान, पवित्र स्नान दिया. ह्या उतरांनी पवित्र सभा संवसाराच्या कोनशा कोनशांनी तुवें विस्तार आयिल्ले खातीर अर्गांनी होगलाप तुका सोम्यान जेजू. संवसाराची अखेर पर्यंत हांव तुमचे संगता आसतलों म्हूण उडास्त वरा. ह्या उतरांनी सोम्या तुजें शाश्वत हाजीरपण आमचे मदें आसा म्हणलें तुवें दाखोवन दिल्ल्या खातीर अर्गांनी होगलाप तुका सोम्यान जेजू. बापा, ते समेस्त एक जावं. हांव तुजे थंय एक जावन आसचें बरी. तेय आमचे सोय एक जावन आसूं. म्हणल्यार उतरांनी पवित्र सभा एक जावन दवरल्या खातीर आमी तुवें दवरल्या खातीर अर्गांनी होगलाप तुका सोम्यान जेजू. पवित्र आत्म्याक धाडून हांव कार मोरयेचेर आनी आपोस्तलांचेर देवोन तांकां सक्तेन तशें देण्यानी तुवें बरलें. आनी ह्या मारी पात
आमकां सगळ्यांक ह्या पवित्र आत्म्याचे देणे लाभशें करून ह्या पवित्र सभेचे संदेश जावचे भाग आमकां दिल्ल्या मोगाळ जेजू अर्गानी होगलाप तुका समयाचीस नव्यान जल्मले पवित्र सभेक सुरविल्ल्या अंतरस शिव अपोस्तलांची शिकवण ऐकून हजारांनी पवित्र सभेचे संदेश जावंक फावो केल्ल्या मोगाळ जेजू अर्गानी होगलाप तुका समयाचीस सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत भावपणाचे एक तरांत सांगाता मेळून उंडो मोडूंक उतार वांटून घेवंक मागणें करूंक आनी एकामेका आसले वांटून घेवचो स्पिरीट दिवन पवित्र सभा एक आदर्श म्हूण तुवें दाखोवन आमकां दाखोवन दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका समयाचीस संवसारार तुजी पवित्र सभा बळादीक जावचे खातीर तवळ तवळ पवित्र आत्म्याचो अभिषेक पवित्र सभेंत आमकां दिल्ल्या मोगाळ जेजू अर्गानी होगलाप तुका समयाचीस पवित्र सभा सोलून व्हरूंक पेद्रोक नेमलेल्या तुवें तांचे पाटलाव धांवता न्हू पाप साहेब बेस साहेब आमकां दिवन तांचे मारिपात अजून पर्यंत ती पवित्र सभा भावार्थान तिरासनेन तुवें सांबाळले खातीर अर्गानी होगलाप तुका समयाचीस पवित्र सभेंत तुज्या मोगाचो अनुभव सोडून तुज्या कृपेचो आधार सोडूंक आमकां ह्या जाक आनी धार्मिकांक दिवन तांच्या मागण्या मारिपात ताच्या साक्रमिताचे जिवन दवरी आमकां तुवें भावार्थान घट केल्ले खातीर अर्गानी होगलाप तुका समयाचीस तुवें नेमलेल्या पवित्र सभेच्या मणियारांद्वारी आमकां साक्रामेंत ह्या साक्रामेंताद्वारी निरंतर तुजी कृपा आमकां दिवन त्या कृपेन बरोवन आमकां पवित्र केल्ल्या मोगाळ जेजू अर्गानी होगलाप तुका समयाचीस पवित्र सभा एक हिंड आनी तूं तसो गवळी आमी तुजे बकरे आनी शेळयो आनी आमी तवळ तवळ शिंपडून पडल्या वेळार तुज्या शेळयांक लागीं हाडन पटलून धरन बगसून आमकां तुजें तें एक हिंड जावन आमकां दवरल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका समयाचीस तुमचे मदें कोणी पिडेस्त आसा जाल्यार पवित्र सभेच्या मलगड्यांक आपोवन धाडूं ते येवन ताचे वयर मागूं आनी सोम्यांच्या नांवान ताका तेल मागूं हें पिडेस्ताक बरें आपडटलें आनी सुमी ताका भलायकी दितलो म्हणल्यार जाकोबाच्या उतराद्वारे आमकां पिडा आयिल्ल्या वेळार तवळ तवळ पिडेस्त जाल्ल्या वेळार भलायकी बिगडल्या वेळार तुज्या मणियारांद्वारे आनी मागण्याद्वारे आमची पिडा तुवें गूण केल्ले खातीर अर्गानी होगलाप तुका समयाचीस तुवें बांदून हाडिल्ली ही पवित्र सभा विविध दगदवणेमध्ये विरोधपणामध्ये वाऱ्या वादळामध्ये येदोळ म्हणसर राखोवन व्हरून तिरासनेन आमचो भावार्थ घट केल्ल्या मोगाळ जेजू अर्गानी होगलाप तुका समयाचीस भावा भयणीनो कितलेशे आमी अर्गां दिवयेत तितलें बरेंपण आमी ह्या पवित्र सभेत हांव जोडलां सक्कड आमी सुदस बरयत काळजनी आतां सुमेची स्तुती करया आनी देवाक आमी अर्घ दिवया पवित्र सभा आमकां दिल्ले खातीर जेजू तुका तुकाच दिल्याक म्हाका अर्गा जेजू तुका तुकाच दिल्याक म्हाका अर्गा तुका जावं ओगलाक तुका जावं आतां आनी सदा अर्गा तुका जावं ओगलाक तुका जावं आतां आनी सदा अर्गा जेजू तुका तुकाच दिल्याक म्हाका अर्गा जेजू तुका तुकाच दिल्याक म्हाका आवडून कसो तुजो उपकार जालाय तू सोडून दा आवडूं कसो तुजो उपकार जालाय म्हजो सोडून दा
मागता सोम्या तुझो आदार जाऊन तुझो परगट मागता सोम्या तुझो आदार जाऊन तुझो परगट देखून अर्गां दिता पेण्या तुझ्या थंय देख सोम्या म्हज्या देखून अर्गां दिता पेण्या तुझ्या स्वादेक सोम्या म्हज्या अर्गां जेजू तुका तुकाच दिल्याक म्हाका अर्गां जेजू तुका तुकाच दिल्याक म्हाका अर्गां तुका जावं होगळाप तुका जावं आतां आनी सदां अर्गां तुका जावं होगळाप तुका जावं आतां आनी सदां अर्गां जेजू तुका तुकाच दिल्याक म्हाका अर्गां जेजू तुका तुकाच दिल्याक म्हाका alleluia 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 Hallelujah, 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 hallelujah. बेरव्या देवाचें उतर आयकुया. सोम्यान घडिल्ली पवित्र सभा पेंतेकोस्ताचो दीस ह्या पवित्र सभेचो जल्मा दीस म्हणयेत. सगळी पवित्र सभा चलोवन व्हरच्या खातीर पवित्र आत्मो सोम्यान धाडलो. पवित्र आत्म्याच्या बळान भरलेले आपोस्तल संवसाराच्या कोनशा कोनशाक गेले आनी पवित्र आत्म्याचो अभिशेक सगळ्या संवसाराकच जालो. कितलेशे जाणांनी जीव दिलो तरी की सोम्याची पवित्र सभा थीर रावली. कित्याक पवित्र आत्मो पवित्र सभेंत आसलो. त्याच पवित्र आत्म्यान आमी घट जावया. सोम्या आमकांय ह्या घडये हे उतार आयकोन ती जियोव हे उतार जियोवन परगट करूंक तुजी स्वार्थ हर एकल्याक आमी परगटूंक सोम्या तुज्या सक्तीचो आदार आमकां तूं दी. हे उतार आयकोंक आनी ते समजोंक जाणवाय आमकां तूं दी. ह्या घडये हर एकल्या आमी तुज्या स्वार्थाचे परगटणारा सोम्या आनी परगटणारा जावन जियोवंक आमकां बळ दी. ह्या खातीर जेजू हे स्वार्था हे देवाचें उतर आयकोंक आमकां बळ दी. धर्मदूतां कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 2. पेंतेकोस्ताच्या परबेचो दीस आयलो आसता ते समेस्त एक सुवातेर सांगाता मेळोन आसले. तेदवा एकाचने कठीण जड वारें आयिल्ले बरी मळबारतावन एक आवाज आयलो आनी ते बसून आसलेले एका घरांत बरलो. तोवर तांकां दिसल्यो उज्या सारक्यो जिबो त्यो विंगड विंगड जावन तांचे मदल्या अरियेकल्याचेर वचून रावल्यो. ते समेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आनी आत्म्यान तांकां दिल्ले वाच्या सक्ते प्रमाणे परकी भासांनी उलोवंक लागले. संवसाराच्या अरेक गांवचे भाग्यवन जुदेव थंयसर त्या वेळार
जेरुसलेमाक आयिल्ले थंय आसले हो आवाज आयकून लोकांचो व्हड एकठांय जालो आनी तांणी उलयलेले हर एकल्याक आपआपले भशेन आयकताले देखून लोक सकड तटक जालो. देवाचें उतर हे देवाचे वडपकार. बसया. भावा भयणीनो, एक ल्हानसो नियाळ पवित्र सभा ह्या विशयाचेर आमी करया. पाप सैबान ह्या म्हयन्याचो इरादो जावन पवित्र सभे खातीर मागोवंक आमकां उलो दिला आनी ह्या संदर्भाचेर आमी खंडिसांनी ह्या पवित्र सभेचें मिसांव कितें म्हळ्यार आमी समजचें. आमी उडोवन तुमकां एक दाखलो दिलो मागण्या वेळार. एक कोंबी कशें आपल्या पिलांक सांबाळटा आनी पोसता. थोड्या दिसां आदीं वॉट्सॅपार आयिल्लो एक व्हिडियो हांवें पळयल्लो. 2-3 सोरोप एका कोंबयेक पिलां आसल्या कोंबयेक अटॅक करतात. एक न्ही 2 न्ही 3 आनी 3 सोरोप वचून ह्या पिलांक खावंक प्रयत्न करतात, धरूंक प्रयत्न करतात. पूण ही कोंबी कितली रिस्क काडून घेता. त्या गा सरपा लागीं झुजता, एका पिलाक पर्यंत व्हरूंक ती सोडिना. एका पिलाक पर्यंत ती व्हरूंक सोडिना. ही कोंबी झुजता. पळया, ही कोंबी आसतना कितलें त्या पिलांक रक्षण बेना तांकां. बाबा भयणीनो, आज आमी सांगेत पवित्र सभा येस बरी. आमकां मस्त सोरोप अटॅक करतात. कसले सोरोप? वायट आनी खोटेपणाचे, संवसारी जिविताचे, ह्या संवसाराच्या वस्तूंचे, मनशात्याचो स्वार्थ, गर्व, अंकार, खोटेपण, राग, मुसर, द्वेष, जिद्द हे पुरा मनशाचेर अटॅक करता. आमच्या कुटुंबात जिवीत विबाड करता. वैयक्तीक जिवनाचो संतोष विबाड करता. तरी पूण इतल्या मदें कश्टूंच्या म्हाका तुका आमकां एक भरवोसो आसा, आमकां एक रक्षण आसा, आमकां एक धैर्य आसा आनी ती जावन आसा पवित्र सभा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. हे आमचें भाग्य, आमची पवित्र सभा आमकां राखता. बाबा भयणीनो, कितलेशे मनीस आज निराशी जाल्ले देवा थंय फाटीं आयल्यात. प्रस्तुत दुबयंत, अबुधाबींत आसो एक मनीस, चार्टर्ड अकाउंटंट. एका तेंपार मंगळुरांत तो चार्टर्ड अकाउंटंट आशिल्लो. भायर गेलो आनी ह्या वेळार मस्त ग्रेस्त ताची ती आयली. संवसाराच्या ओडण्याक तो लोकतलो आनी ताणें मागणी ते सकट सोडून सोडलें. संवसाराच्या कुशाल्यानी जियेलो. पूण हो मनीस तातूंत लॉस जावन गेलो. 3 करोडांचें रीण माथ्यार बसलें आनी चलवलो. ह्या वेळार जीवघात करच्या खातीर सुरातकल एका लैलाच्या पाट्या लागीं गेलो आनी पाशार जातना, इगर्जे कडच्यान पाशार जातना ते इगर्जेचो कुरीसपण ताचे ती मोती उजवाड आयलो. पाटी आयलो हो मनीस. कितें हांव सूख करता ते इगर्जेचेर दिश्ट घाल्ली ताचें बदल्लें चिंता. हांव कितें सूख करता म्हण कळ्ळें. फाटीं आयलो आनी ह्या मनशान फाटीं येवन जिवीत बदलिलें आनी सगळे संवसारी जिविताच्यो ओडण्यो सोडल्यो. हे बरो मनीस जावन जीव प्रयत्न केलें. परत्यान ताचे बिजनेसा देवलो गंभीरायेन. 3 करोडाचें रीण फारीक केलें आनी आतां तो बरें करना अबुधाबींत आपली वृत्ती सोलवून आसा. मात्र न्ही, मागण्यांत आसा. सोम्या सांगता, पवित्र सभे सांगता, धैर्यान तो जियेता
दैत्य लोकांक मागण्यांत देवा थंय हाडटा. बाबा भयणीनो, एक जिवंत जाल्लें घडीत तुमचे मुखार दवरता. पवित्र सभा पळया, मनशाक खंयच्या रितीन राखता. एका मनशाक निराशेंत असल्याक भरवंसो दिता, वाड दाखयता, उजवाड दिता. आनी त्या देखून पाप साहेब आमकां आज पवित्र सभे खातीर मागोवंक उलो दिता. कातोलीक पवित्र सभेची शिकवण आमी जर तर पळयली जाल्यार अर्थीक 748 अर्थीक कातोलीक पवित्र सभेची शिकवण तो आसा. क्रिस्त सगळ्या मनशां कळसो उजवाड. त्या देखून पवित्र सभेची विश्वास सभेची काळजाची आशा आमी पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय जाल्या आनी सर्व रचनेक शुभ वर्तमान प्रगट केल्ले वरवीं सर्व मनशांक पवित्र सभे वरवीं हांगच्या क्रिस्ताच्या उजवाडांत हाडचें जावन आसा. हो अर्थीक आमकां सांगता पवित्र सभेचें खरें मिसांव आनी अर्थ आनी यांचो पाप साहेब उल्लेख करता. 4 संगती तो आसात भाव भयणीनो. पयलें, जेजू ह्या संवसाराक उजवाड जावन आयलो. पवित्र सभा संवसाराक उजवाड कित्याक? पवित्र सभेन जेजू मुख्य, सोमी आसा. सोमी पवित्र सभेचें मस्तक, सोमी पवित्र सभेचें मस्तक. त्या देखून सगळे जेजू सोलोवन व्हरता. केन्ना आमी पवित्र सभे काल आसा, जेजू काल आसा आमी. आमकां रक्षण आसा, बेना कोणाक कितें न्हू संवसारान आमी भिवची गरज ना. कित्याक सोम्याच्या रक्षणा काल आसा आमी. सोमी पवित्र सभेचें मस्तक आनी त्या देखून जेजू संवसाराक उजवाड जावन आयिल्लो. आमी पवित्र सभेन जियेतना उजवाडान जियेता. दुसरें, पवित्र आत्म्याधारी हो उजवाड संवसाराचेर फंकला. आनी आमी तशें थंय एकवटल्या. पवित्र आत्मो आतां आमी पळयलें दंतदूताच्या कृत्या पुस्तकान. पवित्र आत्मो आपोस्तलांचेर देवलो. ते भियान लिपोवन बरले. आतां भायर येयले, परगटतना धैर्यान शिकोवंक लागले. पळया आनी थंयसर कितलो लोक पळया, खंयचे खंयचे आमी मुखार वाचूंक घातलें. हांगासर सांगता देवाचें उतर. हांगा आसात पार्थियांतले, मेदियांतले, एलामांतले, मेसापोतियमांतले, जुदेयांतले, कापादोसियांतले, पोंतुसांतले, आसियांतले, फ्रिजियांतले, पंपिलियांतले, इजिप्तांतले, सिरेनगोंतचे, लिबियांतले, रोमांतले. इतलो लोक थंयसर आयिल्लो आनी इतलो लोक पवित्र म्हणजे सक्तीन ओट्टू जालो. हाचे वरती कितें घडाचें? एका दिसा आपोस्तलांचे पवित्र आयिल्ल्या दिसा घडयेन इतलो लोक ओट्टूक जालो. आनी मुखार आमकां सांगता तेंचो देवाचें उतर. कितलो लोक जाणात तुमी थंयसर? आनी हेर मुखार देवाचें उतर सांगता सुमार 3000 जण त्या दिसा मेळान दाखल जाले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. 3000 जण त्याच घडये त्या पवित्र सभेन भरती जाले. पवित्र आत्म्याधारी ते लागी आयले. पळया देखून बासाहेब ह्या खातीर सांगता आमी पवित्र आत्म्याधारी हो उजवाड संवसाराचेर पांगला आनी आमी त्या पवित्र आत्म्याधारी एकवटल्या. भावा भयणीनो, आज जर तर आमी एक फिरगत जावन आसा, आमी एक कुटाम जावन आसा, आमी पवित्र सभा सांगत आसा, पवित्र आत्मा आमकां सोलोवन व्हरता. पवित्र आत्म्याची कृपा आमकां दराळ आसा आनी तो आमकां सांगत दवरता. आनी तिसरें, आनी आमी देखून उरल्यांक शुभ वर्तमान प्रगट करचे. आमकां एक कर्तव्य आसा. देखून शुभ वर्तमान प्रगट करीचे. आमी लागीं येयल्या, हेरांनी लागीं येचे. हेरांक आमी वाट दाखयले शिवाय तांणी कशें वाटेन चलचें? भावा भयणीनो, कोणें आमी क्रिस्ता भोगला पळया, जेजू कितें म्हण आमी भोगला, जेजूची शिकवण कितें म्हण आमी भोगल्या, क्रिस्ती जिवन कितें म्हण आमी भोगलां, पवित्र आत्म्या सांगता जिवचें कितें म्हण आमी भोगलां, आमच्या जिवितांत बरेपणाचो अर्थ कितें समजोवन काडून गेला. आमी हेरां बरी वाट दाखोवयेत. जर आमी तें करूंक ना आमकां वाट दाखोवंक जायना. आमी काळोखांत आसल्यार आमी काळोखांत आनी एकल्या काळोखांत आमी उजवाडांत सोडून जाता की जायना.
आमचे उज देखून आमी कितें देवाचें उतर कितें सांगता आमकां उजवाड दिला आनी त्या देखून आमी हेरांक तो उजवाड दिवचे देखून रोमाकारां बरयल्लें पत्र 10वो अध्याय आमकां स्पश्ट सांगता एक घडी बोर उल्लेख करया रोमाकारां बरयल्लें पत्र 10वो अध्याय आमकां अपुर्बाचीं उतरां आमकां सांगता अध्याय 10 वाक्य 8 to 9 आमकां सांगता एक घडी बोर आयकोवया देवाचें उतर आमकां सांगता जेजूस सोमी पवित्र पुस्तक म्हणटा देवाचें उतर तुजे लागीं आसा ऐका देवाचें उतर तुजे लागीं आसा आनी हें तुजें खंय आसा तुज्या वोंटार आसा आनी तुज्या काळजांत आसा देवाचें उतर तुजे लागीं आसा तुज्या वोंटार आसा तुज्या काळजांत आसा कित्या खातीर तें मुखार सांगता हेंच आमी परगट करता तें उतर प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. देवाचें उतर तोंडार हांगा दवरून उसारोंक तें परगट करीचें खरी एक संदर्भ येताना उतार आमी परगट करीचे तो वळू आम ते हेरांक आमी उजवाड दिवंक शकता म्हणटा जेजूस सुमी म्हणून तूं वोंटांनी उसारशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हूण तुज्या काळजां सत मानशी जाल्यार तुका सोडून मेळटली प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. भावा भयणीनो केदाळ आमी सुम्याक सत मानता आनी जेजूचेर सत मानता जेजूचें तें उतार उसारता आमकां सोडवण मेळटा आनी त्या देखून आमकां तें अर्येक लाख मेळाशें करचो कायदो आसा पूण मुखार म्हणटा सा पावलो पूण सतमानूंक नातलेले ताका उलो मारतले कशें ताचे विशयान ताणें आयकलेंच ना जाल्यार ते सत मानतले कशें देखून तें करीचें जाल्यार सुवार्ता आमी परगट करीचे सुवार्ता आमी परगट करीचे हा कितलें विचित्रेने सुवार्ता हाडून येतल्याचें सुवार्ता संदेश आयकलें ती भावार्थ उत्पन्न जाता आनी क्रिस्ताक परगट केलें ती संदेश आयकोंक मेळटा प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. तर बाबा भयणीनो पवित्र सभेंत ती आमकां मिसांव उडास दवरया हर एक लाख आमकां मिसांव दिलां आमी पवित्र सभेंत आमी देवाचें उतर परगट करूंक आसा पाप सेबन दिल्लो विरादो परत उडास करया ताणें म्हणलीं तीं उतरां ती हांव परत्यान तुमचे खातीर वाचून सांगता पवित्र सभेन पवित्रत्म्यांत हांव कृपा आनी सकल जोडून सुवार्थेच्या उजवाडांत सुदारण हाडचे बसत मागया ही पाप सेवन म्हणली उतरां आमी एक घडी बरात सुमया ती वरया पवित्रत्म्याचो अभिशेक मागया पवित्रत्म्याचें गीत आमी गावया सगळ्या पवित्र सभेचेर ह्या घडये पवित्रत्म्याचो अभिशेक मागया बाबा भयणीनो आज पाप सेवतावन बिस्पांक याजकांक धार्मिकांक आमकां लायक मुखेल्यांक हर एकल्या बावरत्याक पवित्रत्म्याचो अभिशेक जायचे पवित्रत्म्यान आमी बराचे पवित्रत्म्यान बरयल्ले उरिम्या मात्र आपोस्तल शिव भरता परगटून धैर्यान मेटकान गेले तांणी पवित्र सभा देवाचे उतार परगटले उर्वी उजवाड मेळ्ळो कितलोसो लोक पवित्र सभेत आयलो आज काळोखांतल्या लोकान पवित्र सभेक येचे आज आमी सगळ्यांनी मागजे भावा भयणी आमची सगळी पर्यंती आमचे बोंतणीची ते परिसर उडास करया कितलीं जाणां काळोखांत आसात कितलीं जाणां वायट जिणेंत जियेतात कितलीं जाणां खोटेपणांत आसात कितलीं जाणां कश्टांत आसात कितलीं जाणां निराशेंत आसात कितलीं जाणां बेजारांत आसात कितलीं जाणां सलवणेंत आसात कितलीं जाणां जीवघात करच्या परिस्थितीर आसात कितलीं जाणां ओळवडटात कितलीं जाणां आस्पत्रेंत आसात इतल्या लोकांक उजवाड दयचे इतल्या लोकांक उजवाड हांवें तुवें दिचे पवित्र सभेत हांव मेळाचे पवित्र सभेत हांव उजवाड सुमयादोरी वाळाचे देवाची कृपा तांकां पावोचे जिवीत आनी जोडीचे संतोष जोडीचे समाधान जोडीचे ह्या खातीर आमी सगळीं ह्या घडये पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावया पवित्र आत्म्याचो अभिशेक मागया सताच्या आत्म्या
सतमाका शिखय नीतीच्या सूर्या उजवाड पाखय सर्गीच्या राजाच्या कुरपे जरे देवोन ये वेगीस्तू मोगाजरी सर्गीच्या राजाच्या कुरपे जरी देवोन ये वेगीस्तू मोगाजरी दैर दिवच्या आत्म्या प्रेमाचे दावंडाय तुझोच्या आत्म्या कतमची निवराय दैर दिवच्या आत्म्या प्रेमाचे दावंडाय तुझोच्या आत्म्या कतमची निवराय देवाचे रूप जाल्ल्या दैविक आत्म्या सर्गीच्या राजाची वाट म्हाका दाखय देवाचे रूप जाल्ल्या दैविक आत्म्या सर्गीच्या राजाची वाट म्हाका दाखय सर्गीच्या राजाचे कुरपे जरी देवोन ये पवित्र कर तुझ्या सत्तेने सगळे पवित्र सभा तुझ्या सत्तेने बरोबर देवोन ये वेगीस्तू मोगाजरी माग्या भाऊ बहिणीनो या घडये पवित्र सभे खातीर माग्या पहिले आमचे प्रार्थना जाऊन ती आमच्या पाप सेवा खातीर आधुनिक संवसारांत आईच्या या काळार सगळे पवित्र सभा अख्ख्या संवसारार सोलोवन काम सुलाभाचे न्ही पवित्र आत्म्याच्या कृपे बिणे असाध्य पापा फ्रांसीसा पासून माग्या सगळ्या संवसाराची जबाबदारी पवित्र सभेची ताच्या माथ्यार आसा ताका पुरतो पवित्र आत्म्यान अभिषेक करूंक दैवीक शक्तीन आनी जाणवायन बरोवंक हाता पांयांक तशें बोळ दिवंक आमी ताचे पासत माग्या ताचे संगता कार्दिनल बिस्पो ताचे हात आनी तांचे पासत माग्या जायते भिन्न अभिप्राय पवित्र सभेन त्या दिसांनी दिसून येतात चिंतपान भिन्न अभिप्राय दिसून येतात दैत्यपटी गांवांतल्या परिस्थितीक लागून भिन्न अभिप्राय येत आसतना तांकां सगळ्यांक सांगता काणयो न्हू पासेबान चलोवन व्हरूंक आसा मस्त कश्टाचें काम सगळ्यां पासत मागया सोम्यान जेसो आमच्या पापा फ्रांसीसा पासत आमच्या बिस्पां पासत कार्दिनलां पासत बऱ्यो विसवण्यो बरें चिंताप सारकें काळाक सरी जाल्ले परी चिंता पटोवन दैत्या अशीर चिंतपांतले भायर येवन पवित्र सभा गवळीक जावन लोकांच्या कश्टां पावतली हर एकला लोकां उजवाड दितली पवित्र सभा जावन सोम्या ती सोलोवन व्हरचे खातीर तांकां तुज्या कृपेचो आशिर्वाद दी राख देवा सर्वेस्परा राख आमच्या पापा सायबा राख देवा सर्वेस्परा इकर्ज माता कातोलिक तिचे मस्तक बळादीक इकर्ज माता कातोलिक तिचे मस्तक बळादीक राख देवा सर्वेस्परा राख आमच्या पापा सायबा राख देवा सर्वेस्परा सर्व याजकां पासत धार्मिकां पासत मागया बाबा भयणीनो पवित्र सभेंत मणियारपण भोस गरजेचें हर एक लाख आमच्या जिवितांत जल्मांतून मरता पर्यंत मणियारपण आमकां जाय एक देव असो मणियारी आमचें जिवीत पवित्र करता जल्माच्या घडये येता आमी मरता पर्यंत आनी ह्या मणियाराची आमकां मस्त गरज आसा मागीर आमी मणियारां पासत धार्मिकां पासत समर्पीत जिवनाक तांकां आपयलां एका धार्मीक भाव भयणीचे समर्पीत जिवीत तांचे खातीर न्ही लोकां खातीर तांणी एक हरांक क्रिस्ताची देख जावन जिवंक आसा आनी ह्या देखून देवाच्या शक्तीची तांकां गरज जाता सोम्यान जेजो ह्या जगांक तुका भेटोवन दिता हांव धार्मिकांक तुका भेटोवन दिता हांव तांचे मणियारपण फळादीक जावं दी तांच्या दैवीक जिविता वरवीं भाग्यवंतपणाच्या जिविता वरवीं देवाक
तुझी ओळख आनी उजवाड संवसारा मेळून दी बळाधिकार आमच्या याजकांक संवसार जिविताच्या वडण्यांत भायर येवंक आमकां बळ दी हर एकला याजकान तुजो मोणयारी जावन हर एका धर्मिकांक समर्पीत जिणेत वरी लोकांच्या गरजांक पावोवं प्रत्येक तरान तुजो उजवाड हर एका मनशा कश्टाच्या वेळार बेजाराच्या निराशेच्या सोलवणेच्या वेळार आमचे याजकाचे आनी धर्मिकाचे जिवीत तांकां बळ दिवचे बरी सोम्या आमच्या याजकांचेर धार्मिकांचेर आशिर्वाद घाल जेजूच्या नावान बापा सक्कड म्हणया आमी ही मागणी करता तुका परत एक पावटी जेजूच्या नावान बापा ही मागणी करता तुका मागया आमी बाबा भयणीनो पवित्र सभेंतल्या मुखेल्या पासून कुटुंबा पासून प्रत्येक रितीन पवित्र सभेंत कुटां म्हणले मिनी पवित्र सभा आज आमची कुटुंबां पवित्र सभेचें रूप जायचें ह्या खातीर आमी मागचे बाबा भयणीनो संवसार आज देवातान मस्त पयस केला आज कुटुंबांनी मागणें उणें जालां पवित्र सभेचें रूप कुटुंबांनी दिसून येना कादारी जोडी तांच्या जिवितांत समर्पण रितीन जियेनात पवित्रपण दिसून येना विश्वास पण उणें जालां एकामेका दुबाव एकामेका हंकार आनी गर्व आमी कोणी खाल जावंक तयार नात भुरग्यांचे कश्ट जाल्यात भुरग्यांक दोतोर ना भुरग्यांक मागणें ना घरांत जाल्यार संवसारी जिविताची परिक्षा फकत संवसाराची आशा जोडची आशा पयशे आस्त बोदीक धननिर्वे इस आशा संवसाराच्यो ओडण्यो मोबायलां आमचे कुटाम पाड करतात पवित्र सभा हसकस जाता कुटुंबां घट आसल्यार पवित्र सभा घट जाता आज आमच्या कुटुंबांक पवित्रत्वाचो उजवाड येवंक जाय आमच्या कुटुंबांनी आज मागण्याचो स्पिरीट येवंक जाय आमच्या कुटुंबांनी नैतिकता येवंक जाय आमच्या कुटुंबांनी बरें चिंताप येवंक जाय आमच्या भुरग्यां पासून आवय बापाय पासून सोम्या जेजू तुज्या लागीं मागता आमची कुटुंबां तुका समर्पित हांव सोम्या तुज्या बळान ती बर आनी तुज्या कुरपेन ती पारजळ अशें कर आनी तुजें रूप तांकां तूं दी येवकार पवित्र तुका आमच्या घरान तुज्या कोरपेन आमकां बर चलय आमकां तुज्या उजवाडा येवकार पवित्र तुका आमच्या घरान तुज्या कृपेन आमकां बर चलय तुज्या उजवाडा मागया आमी बाबा भयणीनो पवित्र सभेच्या एकवटा पासून पवित्र सभा सुमयान घडयली एक पवित्र सभा आज ताजे हजार वांटे जाल्यात पवित्र सभा म्हळ्यार मात ती आवयचे कुडके कुडके केल्यात प्रोटेस्टंट हांव कॅथोलीक हांव मिशन हांव आनी कितें विविध मेथडिस्ट हांव एकच विटनेस न्यू लायफ ओल्ड लायफ पेंटेकॉस्ट आनी इतल्या नांवान सोम्याची वीत वावली पवित्र सभेन सांपावल म्हणटा पवित्र सभेची कितें थंड केल्यात वांटे केल्यात गे वय सोम्या पवित्र सभा आज कुडके कुडके करतात आज एक एक ताच्या स्वार्था खातीर तुजे वांटे करता सोम्या पंगड करतात एक हिंड जावन जी पवित्र सभा आज पंगड जावन आमी हसकस जाल्या हांव पटोवन पडल्या सोम्या ही पवित्र सभा लागीं येवंक जाय आनी ह्या खातीर जेजो तुजें पवित्रत्व वाडोवन दी सक्कड क्रिस्तांव पंगड लागीं येवून दीत एक पवित्र सभा बळादीक पवित्र सभा भावार्थी पवित्र सभा तिरासनेन जिवची पवित्र सभा पवित्रत्वेन अभिषेक जाल्ली पवित्र सभा जावन जिवंक सोम्या आमकां तूं बरें आमकां सगळ्यांक करपा दी कोण आमचे मदें सोम्या भायर गेल्यान पवित्र सभेतावन पंगडांक गेल्यात ओण व्हरतात थोड्यांक आनी कितें तांकां भायर व्हरतात तुजे तावन पयस व्हरतात एका भावार्थांतून पयस व्हरतात सोम्या तांकां मोती उज वाडती हे सोमी एकच सामी पांटो रूख जायना सोम्या पांटो रूख जायना एक रूख तो रुखांतून पांटो येता खंयचोय पंगड पवित्र सभा जायना बगार पवित्र सभेतान पंगड येता वय सोम्या
तू रोको आनी आमी दाखवाला आमी तेचे फांट्यांनी रूख जावचे नाका सोम्या आमी फांटे जावन रावता ह्या खातीर तुजी कृपा मागता आमकां एकवटान दवर एका ताळ्यान सरया आमी मुखार सतनितीचे वाटे नीट सोलो सोम्या दियादार शांत समाधाने माग्या भाऊ बहिणीनो पवित्र सभेंदात पवित्र सभा कष्ट येतले सो आधार कष्ट येतना पिडा येतना विघ्नांवर येतना निराश जातना सलवणी येतना घरांत आर्थीक रीण जातना आमचे माथ्यार बरें बसतना टेन्शन जातना आमकां पवित्र सभा बोळ दिता मुतीक साळ समाधान दिता उजवाड दिता त्या देखून जाकोबाची उतरां उडास करया तुमचे मदें कोणी पिडे आसता जाल्यार ते मालगड्यांक आपोवन धडूं आनी ते येवन तांचेर माखूं आनी तांकां तेल लावन गूण करूं अशें तें बरें जातलें हय सोम्या पिडे आसतना गूण करची तूं ह्या खातीर तूं आयलोय तूं पिडे आसतना गूण करीत गेलोय कश्टांत आसल्यान जेजू तुवें हाळवाय दिली मनशाचें कश्ट समजलोय मनशां सांगता तुजी येयलोय सोम्या आज सगळ्या पवित्र सभेन पिडे आसतांक कश्टांतल्यान बेजारांतल्यान निराशेंत आसल्यान कथीत आसल्यान रिणार पडिल्ल्यांक विविध तुमच्या कश्टांनी वाऱ्या वादळान सांपडल्यांक कश्टान पडल्यान जेजू तुका समर्पित हांव तांचेर हात दवर सोम्या तुज्या पवित्र आत्मा वाळोव दी आनी तांकां भलायकी दिवन दी समाधान दिवन दी बरें करून दी ओजी हाळू करून दी कश्ट हाळू करून दी सोम्या तांचेर आशिर्वाद घाले कष्टातेल्यानो येया वजन भोगतेल्यानो येया दितलो विशे तुमकां कष्टातेल्यानो येया वजन भोगतेल्यानो येया दितलो विशे तुमकां बाबा बहिणीनो ह्या घडये आमची तेसांवां आमी तुमी मुखार दवरया जैतीं तेसांवां आसात आमचे कडेन पवित्र सभा आमकां एक आदार जेजू ह्या पवित्र सभेद्वारी आमचे एक तेसांवां आयकता आमची मागणी सफळ करता कितलोसो लोक पिडे आसतात ह्या मागण्या वरी बरेपण धरता आज पवित्र सभा आमची आवय त्या पवित्र सभेद्वारी जेजू मागते आमची प्रार्थना सगळीं ताजे मुखार दवरया जैते इरादे हांगासर आयतले हांव भेटयतां तुमचे इरादे ह्या वेळार उडास करा आनी ते सोम्याक भेटया शिरसीत हांव न्हू हेलेन म्हणली भयण कॅन्सर पेडेत हांव गूण जावंक मागता ह्या हप्त्या बरो रिपोर्ट येवंक तिणें मागलो देयलो रिपोर्ट बरो आयला ह्या पासून अर्गां दिता आनी की पुर्ती पिडा गूण जावंक ती मागता मंगळूर जेप्पुतावन एक भयण तिची कोवीड पेडे जावन बरी जावंक मागता तिच्या जाग्यार सो एक कातो जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता अर्गां योगलाप तुका सुम्या जेजू आनी उरलें काम बऱ्या तरेन जावंक तिची एक फ्लॅट बऱ्या मोलान विकून वचोंक मागता गोंयांत हांव आयडमली भयण आपल्या घरांत समाधान मेळोवंक मागता कुटुंबाचें शांती समाधान मेळोवन एका कुटुंबान सगळ्यांनी माया मोगान जिवंक साथ दिवचे खातीर तांणी प्रत्येक तरेन मागूंक विनंती केल्या कुटुंबांतल्या एकल्याक संद्याक उडास व्हरना उडासाची सकत मेळोंक घरान बिजनेस चलना बरें तें बरें बिजनेस चलोवंक मागता टुडे फेर्नांडीस गोंयांत आपलें टेन्शन उणें जावंक आपल्या पती लागीं आपलो संबंद बरो जावंक ताणें ताचे लागीं उलोवंक आपल्या पतीन पयस करिनाशें आनी सदांच ताकी दवरून तो मोग दिशें करच्या वसत विशेष रितीन मागता दुबय गेल दी सिल्वा म्हणली भयण तिका कॅल्शियम उणें जावन हाताक आनी वायट पॅचेस पडतेस आसात ताचे तोन गूण जावंक ती मागता सोम्या जेजू तिका आपड मंगळूरच्या एका आस्पत्रेच्या डॉक्टरची आवय अक्रिस्तांव दी क्रिटिकल कंडिशनार आसा डॉक्टरान आमचे तिच्या कुटुंबान आमकां मागो विनंती केल्या तिचे पासून ते आमी सोम्या जेजू तुजे लागीं मागता हांव प्रदीप म्हणलो एक तरणाटो बोंदेल कामाक गेल्ले कडेन व्हडलें अवघड घडलें ह्या अवघडान ताची उडासाची सकत गेल्या सोम्या ती सकत ताका फाटीं येवंक आनी परत कामाक वचोंक जावचे पासून मागता कोर्डेल एका प्रायस्त स्त्रीयेक
तिका प्रत्येक भुरग्यांतून मोग मेळना भुरगीं तिका मस्त लेखना भुरगीं घरांत एकसूरपणान ती भोगता आनी भुरग्यांतून संतोश समाधान मेळो दी म्हूण सोम्या तुजे लागीं दी मागता विलियम सल्डान म्हणलो एकलो भाव सोम्या कोवीड पिडेतान बरो जावंक मागता ताका आपणांनी बरो कर मुंबई वेनिल्डा म्हणली एक 17 वर्सांची चली कितले प्राय केल्यार आनी की मासीक स्राव तिका आराम जावंक ना भलायके पासून मागता सुम्या तिची काकुळत कर बरो फुडार तिका लाभय गोंयांत हांव सुनता म्हणली बहीण आपल्या भावा मेनिनाचे बिजनेस बरें हातान चलोवंक मागता तिच्या घराचें घरांत धरलें काम बरें हातान पळता परगांत आसलें तिच्या भुरग्यां पासून ती मागता सोम्या ह्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल साले तुरतावन शांतीप्रिय आयज जाकाप नायक भुरग्याचें देणें फावो करच्या पासून सोम्या तुजे लागीं मागतात तांची काकुळत कर बतपेतावन सरेश आपल्या घराचें काम धरलें बरें हातान जावंक आनी 5 वर्सां जालीं एक भुरग्याचें देणें एक नवें नाल्यार मागा म्हणून जी विनंती करता सोम्या हें प्रार्थना तुजे मुखार दवरता विलियम केला रयतावन वी मेल्लो म्हणलें भुरगें 6 वर्सांचें भुरगें पोटान कॅन्सर जालां 3rd स्टेज आजूच सकाळीं हांगासर ते येयल्लीं ह्या पवित्र सक्रामेता लागीं मस्त वेळ मागला आज तांकां तो गेल्यांत सोम्यान जेजू ताका आज त्या भुरग्याक तूं आपड ताजें कॅन्सर गूण कर तुका असाध्य न्ही एका 6 वर्सांच्या भुरग्याक ह्या कॅन्सर पिडेंतल्यान बचाव कर जेजू तुजी दैवी कृपा ताचेर वत हेल्मेट म्हणल्यार भावाचें कॅन्सर ट्रिटमेंटचें सक्सेस जावन जेजू ताका बरो कर ल्हान सिरोगो म्हणलो भाव कोर्डेल सोम्या मेजर ऑपरेशन पोर जालें पूण आनी क्रिटिकल आसा ह्या हप्त्यान परिस्थिती मस्त बेळल्या ब्लिडींग जावन आसा सोम्या कोमार आसता ताका काकुळत कर ताका बरो कर वालेन्सिया मंगळूरचें कुटाम निरंतर सोम्या तुजी कृपा आनी आदार मागता हे दोगांय एक वाचले मल्टिपल कॉम्प्लिकेशनांनी आसात सोम्या तांकां बरी भलायकी दी हरणी आनी पयले स्पिडे तावन तशेंच तांच्या भुरग्यांनी कुटुंबांत ताका बरो मोग मेळ्ळो गो सोम्या ती मागतात तांचेर आशिर्वाद घाल बोंदेल आयरीन म्हणली भयण सोम्या आनी कितें तिच्या कुटुंबाचे सर इरादे तुवें दिल्ल्या पासून तिका तुका अर्घ दिता हर एक तिच्या कुटुंबाचे इरादे तुज्या पांयां तळी दवरता सोम्या प्रत्येक तरेन तिचो भाव ह्या जाक तापान ह्या दिसांनी आसा प्रायवंतू ताच्या भलायके पासून मागता सोम्या ह्या जाकाक बरी भलायकी दी ताच्या सांगात आनी एक जाक ताकाय बरें कर आलिविया म्हणली भयण सोम्या तिच्या बापाय पासून मागता ताच्या सर्व कश्टांत न्हू ताका सुटका दी ताचें रीण परिकन बरें काम ताका फावो कर विवियनाक सोम्या प्रत्येक बरें करन शिकोवंक आनी शिकलें बरें करन उडास उरचें बरी सोम्या तुजी दैवीक सकत मागता जेसन आनी दुलशीन आपल्या रांदवेच्या वाऱ्या कडेन मस्त रगळे आसात हे रगड्यांत तो सुटका जावन एक बरो वेहार जावन दीस पडटे ग्रास जोडूंक फावो कर म्हण मागता सोम्या तांची काकुळत कर एकल्या सोळाक पयस जावंक आनी समाधान आसो मागता आयल्या वार काजार दिल्ल्या मोनिका म्हणले एका चली एक मुंबई ताका सोम्या प्रत्येक तरेच्या नोकऱ्या मदें भिन्न अभिप्राय उब जाल्यात हे काजार मोडोवन पडनाशें वडिलांनी तांकां पयस करिनाशें अशें सोम्या हें काजार जिवीतान तांकां सांगाता दवर सलोमी म्हणल्या एका भुरग्याक एका स्त्रीक चित्रदुर्गा तिका बरें काम मेळ्ळो गो सोम्या तिणें मागोवंक विनंती केल्या बोंदेल एका भयणी पडून फ्रॅक्चर जालां तें ऑपरेशन बऱ्या तरेन सक्सेस जावंक आनी तशेंच भुरग्यांक मस्त टेन्शन आसा परिक्षेचें हें सकट बऱ्या तरेन जावंक जेजू तुजे लागीं मागतात सोम्या जेजू हाचे सांगता सर्व आमचे इरादे तुजे मुखार दवरता हांव हांगासर आज मागोवंक येयल्ल्या सकट भावा भयणींचे जेजू तशेंच माध्यमां मुखार यूट्यूब आनी डिवायन व टी व्ही मुखांतर भाग घेवचे हर एका भावा भयणीचे इरादे जेजू तुज्या मुखार दवरता हांव सोम्या फाटल्या नोवेनाच्या मस्त जायते इरादे तुजे मुखार दवरल्या तेय परत उडास करता हांव हर एक इराद जेजू तांकां दो पाव आमच्या बऱ्या मनाच्या दानाचेर आशिर्वाद घाल जेजू ह्या आराधनाच्या कार्यक्रमाक आमच्या ह्या कामा बऱ्या तरेन जेजू आधार दिवचे सर दानींक आशिर्वाद कर आनी निरंतर हे कार्यक्रम सगळ्या लोकांक मागण्याचो स्पिरीट मेळाशें करूंक जेजू आदार दिवच्या तांचे बेसांव घाल तांच्या कुटुंबाचेर सोम्या जेजू आमकां हांगासर पुलान दिवन परत्या रिती आमकां सुदारशीत दिल्या
त्या सर दानीचो पुलांच्या दानीचो उड सोम्या तांचेर आशिर्वाद घाल ही पुलां सदैतेला दर म्हयन्याचेर आशिर्वाद घाल सोम्या हांगासर कुंभ करतल्या भावा भयणीचेर आशिर्वाद घाल संगीतांनी आमकां हांगासर व्हिडिओ करपी करतल्या भावांचेर आनी हांगासर कुंभ करतल्या रेखलाचेर आशिर्वाद घाल सोम्या आमच्या फिरगेचेर आशिर्वाद घाल मागण्या सोसागो सोम्या पवित्र आत्म्याची इगर्ज सदांच मागण्याचे बळादी केंद्र कर सोम्या कितलेशे लोकां ह्या पवित्र आत्म्याच्या पिरगेचेर पवित्र आत्म्याची सासाय सगळ्या संवसाराक पावोवन दी ह्या दिसांनी सोम्या कोवीड पिडा विस्तारून आसा तुमी जेजो ह्या कोवीड पिडेंतून आमकां राख सगळ्या मनशाकुला खातीर मागता हांव जेजो पिडा ह्या कोवीड पिडेंतून राख भुरग्यांक राख तांचे भविश्य बरें कर जेजो म्हणजे ते प्रत्येक तरेन इस्कॉल आमच्या भुरग्यांक ना आमच्या भुरग्यांची गत जाल्या एका रितीन मिस्कालान आसतना आवय बापूय वस्तू कश्टार आसात सोम्या काकुळत कर ह्या कोवीड पिडा आमचे तो पयस कर आनवडे सोम्या आनी सुटका दी आनी मुखल्या दिसांनी आत्मीक तरान आमकां मीस आनी मागणें आमी कितें फावो कर जेजू बऱ्या तरान आमकां तें फावो कर तुज्या लागीं मागता हालेलुया आर्गन हालेलुया 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 सोम्या जेजो ही ती मागणी तुज्या मुखार दवरतो सोम्या तुज्या पवित्र शक्तीन आमकां दी तुज्या दैवी कृपेन बर जेजू हर एक आमचे घर सोम्या दुकां पोस सोम्या हर एक आमचे दुकां पोस सोम्या तुज्या लागीं मागता जेजू तूं आमचो सोम्या आमची काकुळत कर मनशाकडची काकुळत कर जेजो 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 जीसस जीसस you are now we love you Jesus we trust you heal us Lord protect us from all evil you are the master Lord we trust and we offer ourselves to you protect us Lord and keep us safe hallelujah hallelujah येद्या वोडा सग्रामेता साष्टांग नामान करूया उर्विल्ल्या त्या रूपा बदला नव्यो रेते आदार्या सलवून वेच्या अस्कत विश्व्या बावडपाचे बळ देव्या जशें बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुती जावं पदवी आमा ससना ससना एका स्थळ्या नरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमीना वाढता आमेन प्रार्थुया हे देवाचे सक्रमेंत काल तुज्या कश्टाचो उडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवणे दान समजे दी आम्ही बोगीसरको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्टरांक आमी मान करूं आमकां देन फबो कर जो जेतन राज करताय ससनाच्या ससना आमेन ह्या दिसांनी बाबा बीन आमी देवाचो विशेष आशिर्वाद आतां मागया मीस ना ह्या दिसांनी आमच्या लोकांन आयतराचे मीस ना जाल्यार ह्या आराधनाच्या ह्या मिसाक येवन तांणी भाग घेवन तरी असो फळ जोडोंक रियेकले प्रयत्न करया जायत्या भक्तिकांक कोणाक ह्या आराधनाक साध्य जालें येवंकी अवकाश आसा मोगाचें आपोवणें आसा सदांच तुमकां स्वागत हो आशिर्वाद आतां तुमचेर घालता सुमी आमकां ह्या घडी आशिर्वादीत करतलो येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया